लोकशाहीत कोणाक स्वप्न पडू शकतात, तो त्यांचा अधिकार असा. स्वप्न जरूर पडचे, पण वास्तवताय मातशी पळयात. आणि गोंय सारख्या शांत, गोंय सारख्या समृद्ध, गोंय सारख्या राज्यात जंय धार्मिक सलोखो आसा, थंय धार्मिक सलोखो बिगडोवपाचो प्रयत्न मतां खातीर कोणी करचो न्हय, इतलें हांव सांगेन. जनतेक गोंयचें हांव आवाहन करता की अशा भावनीक विशयांत मुठमती दिवचे, अशे भावनीक विशय हाडणाऱ्या पक्षांक ठोकारचे. गेली 5 वर्षां आम्ही भारतीय जनता पक्षान स्थिर सरकार दिला, राज्याचा चौफेर विकास केला, विविध योजनांतून सामान्याच्या चेहऱ्याचेर आम्ही हास्य फुलोवपाचो प्रामाणिक प्रयत्न केला. ही कामाची दिशा, परफॉर्मन्साची ही दिशा आणि गती येणाऱ्या काळात टिकवूंक तर जायच, पण ताच्यापेक्षा वाडोवंक जाय. हो संकल्प आज आम्ही करूया. आणि येणाऱ्या फुडल्या 5 वर्षांत, फाटली 5 वर्षां आम्ही स्थिर सरकार दिते. फुडल्या 5 वर्षांत हे राज्य एक आदर्श राज्य देशात आणि जगात घडोवपाक कटिबद्ध जाऊया.